कोविड महामारीक लागून शिक्षण मळाचेर शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांचें खूब नुकसान जालां। शिक्षणीक विद्यालयां चालू करतले जाल्यारूय खूब अडचणी येतात। गोंयांत ऑनलायन शिक्षण पद्दत चालीक लावपाकूय अडचणी आसात। हे नदरेन घेवन गोंय सरकारान उच्च शिक्षण महामंडळ आनी गोंय विद्यापिठा बरोबर बसका घेवन दिश्टावो ही वेबसायट तयार केल्या। गोंय सरकाराच्या उच्च शिक्षण महामंडळान तयार केल्ल्या दिश्टावो वेबसायटीचेर सोमारा दीस मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकीं लोकार्पण केलां। I congratulate the entire team of the Dishtavo for making this happen. फाटले 6 म्हयने आमी जेन्ना पळयता की कोविड-19 सुरू जालें, ताज्या उपरांत आमी 1 म्हयन्या उपरांत आमच्या लक्षांत आयलें की दिस इज नॉट पॉसिबल। नाव द ऑनलायन एड्युकेशनच ही सिस्टम आसतली। गोंय हे पयलें राज्य आसतलें ज्यांच्यांनी आपल्या एड्युकेशनांतल्याय बी सगळ्या टिचरांक ऑनलायन ट्रेनिंग दिली आनी ऑनलायन टिचींग कशा पद्दतीत आसतलें हें सांगलें, शिकयलें आनी सुरवातूय केली, which is successful 70 to 80% in education level. The second step, Directorate of Higher Education have taken initiatives आणि फक्त ट्रेनिंग आणि टीचिंग दिवंक ना, तर ऑनलायन आणि ऑफलायन मोडांतल्यान कशा पद्दतीत आमी डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन कोर्सीस फुडें व्हरपाक शकता हें प्रत्यक्षरित्या आज दिश्टावो हें लॉन्च केल्या उपरांत, म्हणजे विथ द डिजिटल इंटिग्रेटेड सिस्टम फॉर द होलिस्टीक टीचिंग एंड वर्च्युअल ओरिएंटेशन तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षांत आयलां आसतलें, म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ गोवा युनिवर्सिटी एंड चौगुले कॉलेज अशा पद्दतीचो वर्च्युअल ओरिएंटेशन दिश्टावो चॅनल तयार करप आणि सगळ्या स्टुडंट्साच्या पर्यंत, म्हणजे तांच्यांनी सगळो सिलेबस, एंड इट इज नॉट नाव, इट इज एकदा तयार केलें इन फॉर एवर, इन फ्युचर ऑल्सो स्टुडंट्स वॉन्ट टू टेक द रेफरन्स, स्टुडंट्स वॉन्ट टू गो थ्रू दीस व्हिडिओ, हे कायमचे परमनंट स्वरुपाचे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो स्टुडंट्सा खातीर रेडी करपाक जाय आशिल्लो तो तांच्यांनी खरोखरूच रेडी केला। एक गजाल आमी प्राउडली सांगू शकता की गोंयांत एट प्रेजेंट इन डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन किंवा युनिवर्सिटीच्या येवपी मोस्ट सिलेबस, ऑल द सिलेबस दे विल कवर अंडर द दिश्टावो। म्हणजे फाल्यां सकाळी पॅन्डमीक आसूं किंवा नासूं, जेंकां ऑफलायन मोडांतूय टिचिंगाक वचपाक जाय, दीस सिलेबस वील अवेलेबल फॉर एवर आनी दे विल अपडेट इट, म्हणजे अपग्रेड इट एवरी टायम। जेन्ना जेंकां ताका अपग्रेडेशन करपाक जाय दे विल अपग्रेड दॅट सिलेबस ऑल्सो, आनी हाजो खूब मोठो फायदो हो सगळ्या स्टुडंट्सा खातीर जातलो। आनी इट इज नॉट टू द स्पेसिफीक वन ब्रांच, दॅट इज आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स, म्युजीक, इन ऑल फॅकल्टी, ऑल सेक्शन्स तांच्यांनी प्रिपेअर्ड केला। ऑनलायन चॅनलाचें आमी उक्तावण करपाक हांगा जमल्यात। डिजिटल इंटिग्रेटेड सिस्टम ऑफ होलिस्टीक टीचिंग अँड वर्च्युअल ओरिएंटेशन म्हळ्यार दिश्टावो, आनी आमी सगळे जाणात दिश्टावो म्हळ्यार एनलायटनमेंट, आनी त्या खातीर हो दिश्टावो ह्या चॅनलाचें आज आमी हांगा उक्तावण करतात। त्या निमतान मुद्दाम सांगपाचें म्हळ्यार कोविड जाले नंतर, कोविड हे पॅन्डेमिकाच्या एकूण भयांतल्यान वतना ताजो संदी भितर कसो उपयोग करूं येता तेजो आमी पुरेपूर उपयोग केला। आनी ह्या कोविडाची संदी आसतलो किंवा नासतलो, पूण डिजिटल टिचिंग किंवा ऑनलायन ओरिएंटेशन हे ह्या मुखार काळाची गरज आसतली। भुरग्यांक जेन्ना ह्या फुडें प्रत्येक कॉलेज आपले आपले परीन डिजिटल टिचिंग करतली, हो एडिशनल प्लॅटफॉर्म, एडिशनल रिसोर्सीस आमी भुरग्यांक उपलब्ध करून दितात। हो इतलोच भुरग्यां खातीर शिकोवपाचो मार्ग न्ही, प्रत्येक कॉलेज आपापल्या परीन डिजिटल ऑनलायन टिचिंगा खातीर ऑलरेडी आपल्या परीन प्रयत्न करता। हो सगळ्या भुरग्यां खातीर आमी एडिशनल प्लॅटफॉर्म क्रिएट केला आनी ह्या मार्गा वरवीं भुरग्यांक आपलो ई कंटेंट हो उपलब्ध आसतलो ह्या चॅनला वयल्यान। जे कितें नेटवर्काचो प्रॉब्लेम आसा ताका लागून हो ऑफलायन प्लॅटफॉर्म आसतलो, म्हणून खंयच्याय विद्यार्थ्यांक जर टिचिंगाक जर नेटवर्काचो प्रॉब्लेम आसा तो दुसरे कडेन वचून जंय नेटवर्क आसा थंयच्यान आपलो व्हिडिओ डावनलोड करपाक शकतलो किंवा व्हिडिओ पळोवपाक शकतलो।